लुकाचे शुभ वर्तमान. आपल्या शिसांक जेजून अशें सांगलें. कोण एकलो ग्रेस्त मनीस आसलो आनी ताका एक मुग्दोम आसलो. हो ताचे ग्रेस्तकायेची वाट लायता म्हूण कोणें ताचे सोरशी वचून ताचेर फिर्याद दिली. हाका आपोवन हाडून दोनयान विचारलें, तुजे विशीं हांव कितें आयकतां तें कितें? तुज्या कारबाराचो हिशोब दी, तर हे फुडें म्हजो मुग्दोम जावंक तुका मेळचें ना. तेन्ना मुग्दोमान आपणाच भितर म्हणलें, म्हजो धोनी म्हजें करचें मुग्दमपण काण घेता म्हणटकूच हांवें आतां कितें करचें? खणूंक म्हाका सोकोत ना, भीक मागूंक म्हाका लज दिसता. बरें, म्हाका मुग्दमपणावेलो निकाल्ल्या उपरांत कोणें तरी म्हाका आपणागेर घेवचे खातीर हांवें कितें करचें तें म्हाका कळ्ळें. आपल्या धोनयाच्या एकल्या रिणकाराक आपोवन ताणें पयल्या लागीं विचारलें, म्हज्या धोनयांक तूं कितले देवो आसाय? ताणें जाप दिली, 100 मापां तेल. हाणें ताका सांगलें, तुजें रीणपत्र घे, बेगी बस आनी ताचेर 50 बरय. मागीर दुसऱ्याक विचारलें, आनी तूं कितले देवो आसाय? आनी ताणें परतिपाल केलो, 100 मापां गंव. हाणें ताका सांगलें, तुजें रीणपत्र घे आनी 80 बरय. आनी तोजवतीन आपलें काम केल्लें म्हूण त्या नाडबुदीच्या मुग्दोमाक धोनयान वाखाणलो. कित्याक संवसारी मनशां आपल्या सारक्या लागीं चलता घोलतना उजवाडाच्या मनशा परस अदीक तोजवतीची. देवाचें उतर.